चिंबलाच्या वादग्रस्त प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल प्रकल्प आड सुरू आशिल्लो संघर्ष आनी खड जायत चल्ला। शुक्रारा चिंबलाकार पणजेत महाआंदोलन करतले म्हूण कळ्ळे उपरांत पणजेत कलम 163 लागू केल्ले। ते खातीर चिंबलाकारांनी रातयात आंदोलनाची सुवात बदलून ते आंदोलन पोरणे गोंयांत दवरले। सरकारा कडल्यान फकत प्रसिद्धीपत्राच्या आधाराचेर आश्वासन मेळिल्ल्यान तिडकिल्ल्या चिंबलाकारांनी शुक्रारा पोरणे गोंया गांधी सर्कला कडेन आंदोलन केले। आमची जमीन आमचो हक्क अशी घोषणा दीत लोकांनी आंदोलनाक गर्दी केली। कसलीच वाईट घडणूक घडची न्हय म्हूण व्हडलो पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो। प्रशासन स्तंभ हो प्रकल्प सामान्य प्रशासन विभागाच्या अंतर्गत येता, तर युनिटी मॉल हो प्रकल्प पर्यटन खात्याच्या कार्यक्षेत्रात येता। अशें आसतनाय पर्यटन संचालक केदार नायक प्रशासन स्तंभाच्या स्थलांतरणाविशीं पत्र कशें जारी करपाक शकता असो प्रश्न चिंबलाकारांनी केलो। जो मेरेन संबंधित खात्या कडल्यान अधिकृत आणि कायदेशीरपणान लेखी पत्र मेळना तो मेरेन सरकाराचेर विश्वास दवरचे नात अशी ठाम भूमिका चिंबलाकारांनी घेतली। फकत तोंडी आश्वासन दिवन आंदोलन थांबपाचे ना, जो मेरेन लेखी आश्वासन मेळना तो मेरेन आंदोलन चालूच उरतले अशी शिटकावणी आंदोलकांनी दिली। 2 दीस पयली प्रेस नोट येलो, टुरिझम डिपार्टमेंटान प्रेस नोट काढलो की युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ या दोन्ही प्रोजेक्ट्स चिंबलाच्यान शिफ्ट करता म्हणून। मागीर सीएमान स्टेटमेंट दिले, त्याच्यानंतर आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन क्लॅरिफाय केले की आमका रिटर्न कम्युनिकेशन कांयच ना, म्हणून आम्ही आमचो हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू दवरला आणि आयचे जे मीटिंग आसा तीवूय कंटिन्यू दवरली। ते जातकीर काल परत एक टुरिझम डिपार्टमेंटासून लेटर येता रातचे काल 10 सुमार लेटर येता आणि त्या लेटराचेर केदार नायक टुरिझम डायरेक्टर आसा तो सायन मारता। पयली म्हटल्यार आम्ही ते लेटर आउटराइट रिजेक्ट करता, आम्ही ते लेटर एक्सेप्ट करिना आणि त्याची वेगवेगळी कारणां आसा। मजगती ह्या आंदोलनाक काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांचे सयत हेर फुडाऱ्यांनी आंदोलकां वांगडा संवाद साधून तांकां तेंको दिलो। हे सरकार थळाव्या लोकांच्या भावनांचो विचार करिनासतना प्रकल्प हाडपाक सोदता असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी केलो। लोकांच्यो भावना मतींत दवरून युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे दोनूय प्रकल्प स्थलांतरीत करपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती मंत्री रोहन खंवटेन दिली। हे प्रकल्प प्रभाव क्षेत्रात येनात तरी थळाव्यांचे मागणे प्रमाण अधिकृत पत्र जारी केले, पण आता ह्या विशयाचेर कांय जाण राजकारण करपाक सोदतात असो आरोप मंत्री खंवटेन केलो। आता वेटलँड थंय उरले, बाकीचे कंदे उरले, जेन्ना तांकां कळ्ळें की वेटलँड आणि कॅचमेंट एरियेन ना आनीक नॅरेटिव्ह तयार जालो। म्हणून एकदा प्रश्न पडटा हो पॉलिटिकल काय इश्यू ऑफ द पर्टिक्युलर मॉल। ते जेन्ना संवाद मुख्यमंत्र्या कडेन जालो, एक कॉन्शियस डिसिजन घेतले की सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल वी विल रिस्पेक्ट। आणि जरी सेटलमेंट एरियन आसलो, जरी हायवेच्या कुशीक आसलो, जरी कॅचमेंट एरिया आणि झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साच्या भायर आसलो, तरी सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल आयकून प्रशासन स्तंभ आणि युनिटी मॉल आम्ही शिफ्ट करूया म्हणून आता हे दिले। ताज्या मागीर तांणी सांगले की लेटर आमकां जाय, लेटरूय दिले। सो आता प्रश्न असा की मुख्यमंत्र्यान एज अ हेड ऑफ द स्टेट हॅज कमिटेड एंड टोल्ड देम युनिटी मॉल थंय जावचो ना, अंडरस्टँडिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। युनिटी मॉल प्रश्नाविषयी मुख्यमंत्र्यान जे कितें आश्वासन दिला ताचेर आपल्याक विश्वास आसा। हो विषय मुख्यमंत्रीच बरे तरेन हाताळपाक शकता अशें आमदार रुदॉल्फान सांगले। प्रोटेस्ट जो आसा अजूनय कंटिन्यू आसा, तेन्ना सरकारान तांकां एश्युरन्स सुद्दां दिला की ते शिफ्ट करतले, सो हेजेर तुमी कितें म्हणटा? पळय सीएमाक एश्युरन्स दिला न्हू, तेजेर म्हाका विश्वास आसा आनी सीएमान सांगला पळय तशें जातलें। सो तुमी तेंचे कडेन उलयतले बी की ते एज्युकेशन करता ते फाटी घेवचो बी म्हणून? पळय तेंचे उलोवप सीएमा कडेन चालू जाल्लें न्हू, तेका सीएम बरे भशेन हँडल करतलो। पूण सर ते म्हणटा की टुरिझमान जे लेटर दिला ते नाका म्हणटा आमकां। पळय आतां सीएमा कडेन उलोवन ते करूंक जाय बरे भशेन, आनी सीएम तेंचे सोंपलें करतलो। एक फावट तेणें पळय सांगलें न्हू की आपूण शिफ्ट करतलो म्हणून ते 100% तो करतलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।